गोंयांत डिजिटल क्रांती घडोवपाक मंत्रिमंडळापासून शिक्षण क्षेत्रांत महत्वाचे बदल सरकारान हाडल्यात। शिक्षण क्षेत्रांत डिजिटल क्रांती घडोवपाक शिक्षकांचो वांटो महत्वाचे अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केल्या। गोंय क्रांती दिसाच्या फाटभुंयेर शासकीय पावंड्याचेर आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण उलयतना मुख्यमंत्र्यान हें विधान केलां। डिजिटल क्रांती शिक्षण क्षेत्रांत जावपाक गरजेची आसा। भुरग्यांच्या मदीं डिजिटल क्रांती घडोवपा खातीर यत्ता 6 कोडिंग आनी रोबोटिक्स वर्क सुरू केल्यात। शिक्षणीक क्षेत्रांत बदल हाडपा खातीर आनी डिजिटल क्रांती करपा खातीर सरकाराचो यत्न आसतलो। गोंयांक मुक्ती मेळपा खातीर ज्या स्वातंत्र्य सेनानी वीरगती प्राप्त केली त्या सगळ्यांची म्हायती दिवपी इतिहास अभ्यासक्रमा वरवीं विद्यार्थ्यांक शिकयतले अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां। डॉक्टर लोहियान गोंयकारां मदीं क्रांतीची ज्योत पेटयली म्हूण 18 जून हो दीस गोंयांत क्रांती दीस म्हूण मनयतात। लोहियाक लागून पुर्तुगेजांच्या बेडयेंतल्यान गोंय मुक्त जालें। गोंय मुक्ती आंदोलनाचे जनक डॉक्टर लोहिया हांकां नमळाईचें अभिवादन करून आनी गोंय मुक्ती खातीर जीव वगडावपी हुतात्म्यांचो उगडास करीत गोंयभर वेगवेगळ्या वाठारांनी आशिल्ल्या हुतात्म्या स्मारकांक फुलाहार ओंपून हुतात्म्यांक अभिवादन केलें। गोंयचे राज्यपाल पी.एच. श्रीधरन पिल्लय आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें पणजेच्या आझाद मैदानार आशिल्ल्या हुतात्मा स्मारकाक भेट दिवन हुतात्म्यांक पुष्पांजली अर्पीत करून श्रद्धांजली दिली। ह्या वेळार सभापती रमेश तवडकार, मंत्री रोहन कवटे, मंत्री सुभाष फळदेसाय, आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस, सरकारी अधिकारी तशेंच शालेय विद्यार्थी हाजीर आशिल्ले। राजकारणी आनी जमीन विकपी माफियांचो गैरसंबंद आसून गोंयांत बेकायदेशीरपणान लोकांच्यो सुवाती भलत्याकूच विकपाचे प्रकार चलता अशें विधान पर्यटन मंत्री रोहन कवटे हाणें केलां। जमनीचे गुड्डुलसांव करपी ह्या घोटाळ्याक काबार करप गरजेचें आसा। कळंगूट, हणजुणा, आजगांव, साश्टी तशेंच पर्वरेंतल्या लोकांच्यो जमनी अश्योच बेकायदेशीरपणान विकल्यात असो आरोप रोहनान केला। नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हाणें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या मार्गदर्शना खाला हे घोटाळे बंद उडोवपाक जाय, हांव तेंको दितलो अशें ताणें सांगलें। पंचायतींचो कार्यकाळ फाल्यां 19 जूनाक सोंपता ते आदी सरकारान 175 पंचायतींचेर प्रशासकांची नेमणूक केल्या। हे प्रशासक दर मंगळारा, बेरेस्तारा आनी शेनवार पंचायतीन हजर आसतले। पंचायत संचालक सिद्धी हळणकर हांणी शुक्रारा हे विशींची अधिसुचोवणी जारी केली। 19 जूनाक मुजत सोंपपी पंचायतींचेर प्रशासक म्हूण हेड क्लार्क, यूडीसी एक्सटेन्शन अधिकारी, कनिश्ठ अभियंतो, सांख्यिकी सहाय्यक आनी नागरी पुरवण खात्याच्या उपनिरीक्षकांच्यो नेमणुको केल्यात। हेडलाईन सडा मुरगांवच्या राजा ह्या संघटनेच्या वांगड्यांनी मुरगांवच्या 9 प्रभागांनी नितळसाण मोहिमेचे 12 बेरेस्तार 13 शुक्रार जाल्ल्याची टिका केली। मतदारसंघातले वाडटे कोयराचे समस्येची दखल घेवन पालिका मुख्याधिकारी जयंत तारी हांकां हे संबंधान निवेदन भेटयले। ह्या वेळार मुरगांवच्या राजा वांगड्यांनी मुख्याधिकाऱ्याक धारेर धरलो। हे संबंधान आपूण सगळ्या नगरसेवकांची तशेंच संबंधीत अधिकाऱ्यांची जोड बसका घेवन ताचेर उपाय येवजण आखता अशें उतर ताणें दिलें।
अग्निपथ येवजणेक देशभरात जावपी विरोधाचे फाटभुंयेर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंहान शेनवारा वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांची बसका आपयली। हे बसकेक हवाई दळ मुखेली, नौदळ मुखेली तशेंच डीएमएमाचे अधिकारी हाजीर रावतले। नव्या सैनिक भरती येवजणेच्या विरोधात 8 राज्यांत सुरू आशिल्ले आंदोलन लक्षांत घेत सरकारान आयज केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळ आनी आसाम रायफल्सान अग्निवीरां खातीर 10% आरक्षण जाहीर केलां। चोल्ला घाट रस्तो धोकादायक थारला। उरिल्ल्या रस्त्याक डांबरीकरण करून रस्तो सुरळीत केला, पूण गेल्या वर्सा गटारांत पडिल्लीं झाडां आयज मेरेन काडूना। लोखणाचे वाराव रस्त्या कुशीक तशेंच पडिल्ले आसात। गोंय बेळगांव वचपा खातीर हो चोल्ला घाट रस्तो प्रवाशां खातीर लागींचो आसा, पूण रस्तो सुरळीत करून लेगीत रस्त्या कुशीक गटारांत झाडां कोयर पडून गटारांत तुंबल्यात। पावसाचें उदक दोंगरावेल्यान रस्त्यार व्हांवता, धुकेय आसता आनी रातच्या वेळार वेगान धांवपी गाडयो सकयल पडपाची शक्यताय आसा। ताका लागून हो रस्तो धोकादायक थारला। ह्या रस्त्याचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा अशें प्रवास करपी लोकांच्या म्हणण्यावेल्यान दिसून येता। दिसान दीस कोरोनाचे दुयेंती वाडत आसात। राज्यांत गेल्या 24 वरांत 128 कोरोना दुयेंत्यांची नोंद जाल्या, जाल्यार 24 वरांत 71 दुयेंती बरे जाल्यात। सक्रिय दुयेंत्यांचो आंकडो 671चेर पावला। आतां मेरेन गोंयांत 2,46,934 कोरोना दुयेंत्यांची नोंद जाल्या। कोरोनाचे प्रमाण वाडिल्ल्यान लोकां मदीं भंय पातळ्ळा। कोरोना परत एक फावट मान वयर काडपाक लागला। गुळेली वाठारांतल्या गणपती विसर्जन थळाच्या कामाचो शुभारंभ जालो। गुळेली पंचायतीचे उपसरपंच नितेश गावडे हांच्या हस्तुकी शुक्रारा दिसा ह्या कामाक सुरवात जाली। गणपती विसर्जन थळाचे काम पंचायत निधींतल्यान जातले अशी माहिती पंच अनिल गावडे हांणी दिली। ह्या कामा खातीर गुळेलीच्या सावंत भावांनी ही जमीन दान केल्या। ते खातीर सगळ्यांनी तांचे उपकार मानले। गुळेलीच्या काणकिरे पुला कुशीक हे बांदकाम जातले अशी माहिती कंत्राटदारान दिली। कदंबा महामंडळाकडेन आशिल्ल्या 500 बसींतल्यो 150 बशी सामक्यो बाबत परिस्थितींत आसा। हातूंतल्या बऱ्याचशा बशींक 15 वर्सां पुराय जाल्यात। ते खातीरूच ह्यो बशी बऱ्याचशा वेळार बंद पडटात अशी माहिती महामंडळाच्या खासा गोपांक कडल्यान मेळटा। महामंडळाकडेन 50 नवीन इलेक्ट्रीक बसी आयल्या उपरांत पोरण्यो 25 बसी बंद उडयल्यात। जाल्यार डिसेंबर मेरेन आनीक 100 इलेक्ट्रीक बसी आयल्या उपरांत आनीक 100 पोरण्यो बसी बंद उडयतले अशें कळटा।
पहिली ते 12वी मेरेनचे विद्यार्थी तसेच शिक्षकांचे लक्ष दवरपा खातीर शिक्षण खात्यान विद्या समीक्षा केंद्र स्थापन जातले। या केंद्रावरवीं दरेक विद्यार्थ्यांची शिक्षण प्रगती जाणून घेवप शक्य जातले। तसेच शिक्षकांच्या कामगिरीचो नियाळ घेवप शिक्षण खात्याक शक्य जातले। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान ही माहिती दिल्या। कोडिंग आणि रोबोटिक्स अभ्यासक्रमाचो शुभारंभ उपरांत उलयतालो। गोयच्या विद्यार्थ्यांक गणित विशय कठीण वता, गणितांतली कामगिरी सुदारपा खातीर कोडिंग आणि रोबोटिक्स अभ्यासक्रमाचो लाव जातलो। विद्यालयांनी कोडिंग आणि रोबोटिक्स अभ्यासक्रम 2021 वर्सा सावन सुरू जाला। दर्यादेग वाठारांत वाडिल्ली बेकायदेशीरपणां बंद उडोवपाक पर्यटन खात्यान वेगवेगळी कडक पावलां उबारल्यात अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हाणें दिल्या। गोंयच्या दर्यादेगांचेर चलपी नियंत्रणांत हाडपाक फावो तितको पुलीस फांटो नाशिल्ल्यान साबार प्रस्न उबे रावल्यात। तशेंच दर्यादेग वाठारांत चलपी डान्स बार बंद उडोवपाक जाय अशेंय ताणें म्हटलां। फोंड्या पालिकेची सोपो कराची पावणी करून येता ते जुलय म्हयन्याच्या सुरवेक वा 15 दिसां उपरांत सोपो कर जमा करून कंत्राट संबंधी कंत्राटदाराक दिवपाचो निर्णय फोंडे नगरपालिकेन घेतिल्ल्याची माहिती नगराध्यक्ष रितेश नायक हाणें दिली। तशेंच वेवसायीक कर 5,000 वयल्यान 2,000चेर हाडिल्ल्याचे नायक हाणें सांगले। सायबरेज येवजण बंद केल्या उपरांत आमच्या सरकाराचेर टिका जाली, मात ताचेर शिक्षण खात्यान अभ्यास केलो तेन्ना ताच्या गूड इफेक्ट्सा परस चड सायड इफेक्ट्स आशिल्ले दिसून आयले अशें शिक्षण आनी मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान सांगले। 15 कोटी रुपया मोडून सरकारान सगळ्या शाळांच्या भुरग्यांक कॉम्प्युटिंग डिव्हायस दिवपाचें थारायलां। ताचे खातीर सगळ्या कॉम्प्युटर शिक्षकांक प्रशिक्षण दिलां अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान दिल्या। इयत्ता 7वेचे शिक्षणीक अभ्यासक्रमाचे मुख्यमंत्र्याचे हस्तुकी प्रकाशन जाले। गोयची अस्मिताय सांबाळपा खातीर मराठी भाशेचे महत्वाचे योगदान आसा अशें ज्येष्ठ काँग्रेस फुडारी ॲडव्होकेट रमाकांत खलप म्हणटा। मराठी आनी कोंकणी ह्या दोनूय भाशांक समान हक्क कायदो हाडात अशी मागणी खलप हाणें सरकारा कडेन केल्या।
मिनाची खण सुरवात करपाक सरकाराक अपेस आयिल्ल्यान सरकार बेकायदेशीर खणीच्या कामाक तेंको दिता असो आरोप उत्तर गोंय मायनिंग पिडेस्त संघटनेन केला. खण बंद जाले उपरांत बेरोजगार जाल्ल्या ट्रक धन्यांक आनी कामगारांक पॅकेज दिवप गरजेचें आशिल्लें, पूण सरकारान कसलीच साधन सुविधा दिवंक ना. तशेंच मायनिंगे खातीर खुबश्या शेतकारांच्यो जमनी गेल्यात, तांकां सरकारान भरपाय दिवपाची गरज आशिल्ली, पूण पुरायपणान दुर्लक्ष केला असो आरोप उत्तर गोंय मायनिंग पिडेस्त संघटनेच्या हनुमंत परबान केला. नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम ह्या संघटनेन कर्नाटकांतल्या टोंका कसरकोडा हांगा 5वी मच्छीमार संघर्ष यात्रा केली. उत्तर कर्नाटक जिल्ह्यात 6 ल्हान बंदर आसा, थंयच्यान 120 किलोमीटर अंतराचेर दर्यादेग आसा, जी पुरायपणान उल्लंघन करून दर्यादेग नश्ट केल्या. ताका लागून नुस्तेमारी समाज स्थलांतरीत जाला अशें ओलांसियो सिमॉयस हाणें सांगलें. तसोच प्रकार गोंयच्या मुरगांव बंदराचेर जातलो, ते खातीर मुखेल बंदर प्राधिकरण विधेयक 2021च्या खाला तो बंदर फाटीं घेवचो अशी मागणी नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमाच्या संघटनेन केल्या. केंद्र सरकारान सैन्य भरती खातीर चालीक लायिल्ली अग्निपथ येवजणे आडच्या आंदोलनाचो हुलोप बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगालात पावला. हे फाटभुंयेर सेगीत तिसऱ्या दिसा आंदोलकांनी वेगवेगळ्या वाठारांत रेल्वेक उजो घालून तशेंच बशीची मोडतोड करून उजो लावपाच्यो घडणुको घडल्यात. तरणाट्यांनी केल्ल्या ह्या विध्वंसक बोवाळा उपरांत बेरेस्तारा संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हाणें सैन्यांत भरती जावपाची पिराय 21 वयल्यान 23 मेरेन केल्ल्याचें जाहीर केलां. मात आंदोलन करपी तरणाट्यांक हो निर्णय मान्य ना. सैन्यांत भरती करपाची आदली पद्दतीची येवजणूच चालीक लावची अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केल्या. पंचायतीची खाशेली बसका घेतले उपरांत बाणावलीच्या सरपंचान दिसपट्ट्या पगाराचेर काम करपी दोगा कर्मचाऱ्यांक काडून उडयले. सरपंचाची कारवाय बेकायदेशीर आसा असो दावो कर्मचाऱ्यांनी केलो. उपरांत आमी ताका न्यायालयान आवाहन दितले, तशेंच बीडीओ कडेन लेगीत कागाळ दिल्या. 17 दीस काम करून लेगीत थारावाची प्रत दिवंक ना. तशेंच आमच्या सुटयेच्या अर्जाचेर चर्चा करपाक सरपंच हांणी बसका आपयली आनी आतां आमकां काडून उडयल्यात असो आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला. कर्मचारी सारके काम करिनात आनी बाणावलीच्या लोकांच्या हिताचे चिंतन करून निर्णय घेतला अशें बाणावलीची सरपंच वेन्सिला फर्नांडिसान सांगलें. शेनवारच्यान फुडले 5 दीस गोंयांत उटंगराचो पावस पडपाची शिटकावणी पणजी वेधशाळेन दिल्या. अस्तंत दर्यादेगेर उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्या खातीर पावसाचो नेट वाडटलो अशें वेधशाळेच्या अहवालांत म्हणलां. ह्या काळात नुस्तेकारांनी नुस्तेमारी करपाक दर्यान वचचें न्ही अशी शिटकावणी लेगीत वेधशाळेन दिल्या. फाटले 2 दीस पावस शिडशिडटालो, मात आतां ताचो वेग चड वाडटलो.
राज्य सरकारान मनोहर पर्रीकार हांच्या हस्तुकी बुनयादी फातर बसयल्लो प्रकल्प पुराय करचे खातीर फुडाकार घेवचो अशी मागणी गोंय प्रदेश काँग्रेस अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष नजीर खान हाणें केल्या। तशेंच मुरगांव पालिकेन भांगरा महोत्सवी प्रकल्प कडेन केन्नाच गंभीरतायेन पळोवंक ना, हे खातीर हो प्रकल्प 10 वर्सां जाली तरी उबो जायना अशी खंत खान हांणी उक्त केल्या। या वेळार अल्पसंख्याक विभागाचे आल्बिनो आरावजो, साजिद खान आनी हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले। पेडणे नादेर वाड्यार सोमनाथ देवळा कडेन आंब्याचे झाड पडून 3 लायटीचे खांबे पडले। हे खांबे रस्त्या कुशीक पडिल्ल्यान कांय बांदकामाचेंय लुकसाण जालां। हे खांबे खूब वर्सां पयलींचे आशिल्ले हे दिसून येता। एका झाडान 3 लायटीच्या खांब्यांक आडवे उडयले, पळयात। शुक्रारा म्हापसा पुलिसांनी उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक शोभित सक्सेना हांचे तशेंच म्हापसा आमदार जोसुआ डिसोजा, म्हापसा महानगरपालिकेचे अध्यक्ष सुभांगी वांयगणकर आनी हेर मानेस्तांच्या हजेरेन जनसंवाद कार्यावळ राबयली। ह्या वेळार म्हापशेचे साबार लोकांनी ह्या कार्यावळीक हाजेरी लावन आपल्यो कागाळी पुलिशे कडेन उक्तायल्यो। वास्कोच्या अपना बाजार संकुलाच्या वयल्या माळ्यार आशिल्ल्या शौचालया कडल्यान एक अनवळखी मनीस बेरेस्तारा अचकीत सकयल पडलो आनी जखमी जालो। हातूंत ताचे 2 पाय मोडले। पुलीस तशेंच 108 अँब्युलन्सीक आपोवन ताका ताकतिकेन हॉस्पिटलांत दाखल केलो। बेरेस्तारा सांजे सुमार 6:30 वरांचेर एक मनीस थंय वळवळटालो तो दुकान दर्याक दिसलो। ताणें पुलिशेक आनी 108 अँब्युलन्सीक कळयलें। नॅशनल गेम्स गोंयांत घडोवन हाडपाक आनीकय कळाव जातलो। गोंय सरकारान केंद्रीय खेळां मंत्र्या कडेन 6 म्हयने वाडोवन फुडली तारीख दिवपाची मागणी केल्या अशी माहिती खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या। इंडियन ऑलिंपिक्स असोसिएशन हांणी दिल्ली 1 ते 15 सप्टेंबराच्या दिल्ले तारखेक नॅशनल गेम्स घडोवन हाडप कठीण जातले अशी मंत्री सांगता। इंडियन ऑलिंपिक्स असोसिएशनाक पत्र बरोवन गोंय 6 म्हयने फुडली म्हणल्यार फेब्रुवारी नाजाल्यार मार्चाची तारीख मागतले अशें गोविंद गावडे सांगता।